कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचे आड जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणात नोंद जाल्ले एफआयआराचे संबंधी सोमाराक खास बसका जाली। मठाकडेन संबंधित देवस्थानांचे पदाधिकाऱ्यांची ही बैठक खंयच्या निर्णयाविणे सोंपली। कवळे मठाकडेन संलग्न आशिल्ले देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमाराक खासा बसका जाली। बसकेचो एजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यार कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचे आड जमीन व्यवहार प्रकरणात नोंद जाल्ली एफआयआर। हे बसकेत हे विशयावयल्यान बरीच खडाजंगी जाली। बसकेत सहभागी सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवस्थानांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वाम्याची बाजू उखलून धरतना हे प्रकरणाची कागाळ करपी फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर रामाणी हांचे आड सूर घेतलो। बसकेत सहभागी जाल्ल्यांनी बसकेत जाल्ले चर्चेविशीं उलोवपाक मात न्हयकार दिलो। सर आयचो विशय अशें जालो म्हणजे सुटावो जालो कितें चर्चा जाल्ली कितें जालें आयज मिटिंगेन विशय आयज सुटावो जालो ताचेर कन्क्लुजन कांय ना सर कितें जालें आयज मिटिंगेन मीटिंग चालू आसा न्ही कितें जालें चल्ला अजून डिसिजन जालना डिसिजन जावपा आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।